आपले 2 लोकसभा कॅन्डिडेट आणि शिरोडा मतदारसंघ आणि म्हापसा मतदारसंघान आपले कॅन्डिडेट जाहीर केल्ले आसा आणि चौगांचे आमचे नॉमिनेशन वॅलिड म्हणून काल जाहीर जाल्लें आसा। आम आदमी पार्टी हे 4य कॅन्डिडेट जे नॉमिनेट केल्ले आसा ते फाटींग घेता। जरी तर ज्यो पार्ट्यो आमकां कोणाची तरी बी टीम म्हणटा ते जर हे प्रूव करूंक शकले जाल्यार आज हांव जाहीर करता की 4य कॅन्डिडेट आमी फाटींग घेवपाक तयार। ना जाल्यार हांव प्रूव करून दाखयता कोण कोणाची बी टीम आनी कोणे बीजेपीक सत्तेर येवपाक पयले मेकळे रस्ते मेकळे केले ते हांव दाखोवंक शकता। आणि हे जे आमकां ए टीम बी टीम करीत चालू आसा ते काँग्रेसीक खबर आसा की बीजेपीक आमकां बीजेपी म्हणटा बी टीम काँग्रेसीची आणि काँग्रेसीक खबर आहा की आपुणूय म्हणटा म्हणून। सो आमी म्हणटा काँग्रेस आणि बीजेपी हेंच्यांनी एकामेका कडेन पयलीं ठरोवचें की बाबा तूं म्हणटा तें सारकें काय आपूण म्हणटा तें सारकें आणि मागीर बाबा डिक्लेअर करची दोगांतल्या एकट्यान की हय ही हेची बी टीम म्हणून। ना जाल्यार ते कितें करूंक सोदतात हें आमकां कळटा कितें म्हणटात। हे दोगूय बी टीम हांकां बी टीम म्हणून दवरुया आणि आमी दोगूय एकठांय जावन एकटो सरकार चलोवया। दुसरो आतां जो सध्या लुटपाचें चलना पळय ऑपोजिशनान रावन ती वेवस्था फुडें चालू दवरुया। आतां हांव दाखयता की 24 ऑक्टोबर 2000 आनी चड करून हांव उलो मारता जो नवो वोटर आसा 18 वर्सांचो वोटर 28 वर्सांचो वोटर 33 वर्सांचो वोटर ह्या वोटराक हांव हें सांगूंक सोदतां। ऑक्टोबर 24, 2000 द BJP today assumed reins of power for the first time in Goa, heading a coalition government with Manohar Parrikar sworn in as the chief minister after the beleaguered Francisco Sardina bowed out of office without facing a vote of confidence in the assembly. पयलेच खेपेक BJPक लोकांनी गोंया हाडून दवरलेले। BJPचें उदक पसरना जावपाक एक बांद घातलेलो लोकांन तांकां ती सिटां दिवंक नासली। तर एक साजिश एक कॉन्स्पिरसी करून काँग्रेस त्या वर्साक 1999 लुइजिन फालेरोन हे सांगचें तो दिग्विजयाच्यो खबरो सांगता। हे दिग्विजयाच्यो खबरो सांगता आसतना हें बी सांगचें की आपलो सरकार 21 सिटांनी जो काँग्रेसाक निवडून दिल्ले तो सरकार कशे तिरफाटे केले 3 तुकडे केले त्या वर्साक काँग्रेसचे। 13th टाइम इन अ डेकेड म्हणजे 10 वर्सां भितर 13वो चीफ मिनिस्टर म्हणून मनोहर पर्रीकर सत्तेर आयले। 10 वर्सां तुम्ही एक जनरेशन कशें म्हणल्यार जाता। ह्या 10 वर्सांत तुम्ही 13 चीफ मिनिस्टर हाडले आणि फक्त खेळ खेळले। गोवा पीपल्स काँग्रेस कोणे केली? गोवा पीपल्स काँग्रेस केली एक कारस्थान असले बीजेपी ग्राउंड मोकळें करपाक आणि ते गोवा काँग्रेस पार्टी परत फोडून हे अलेक्सो सिक्वेरा फ्रांसिस्को डिसोजा वेंकटेश देसाई अरेसो डिसोजा रिजायन जाले आणि नवी पार्टी घडली। काँग्रेस 21 एकदां फोडली दुसरेंदा फोडली आणि तिसरे पावटी फोडली ही पार्टी। सगळे मिनिस्टर झाले रवी नायक रमाकांत खलप दिगंबर कामत शेख हसन हरून प्रकाश वेळी पांडुरंगराव सुरेश आमोणकर संजय बांदेकर प्रकाश भट्टे मनोहर आजगांवकर फिलिप नेरी रॉड्रिगीज जुजे फिलिप डिसोजा रामराव देसाई हे सगळे कॅबिनेट मिनिस्टर झाले। अर्थात हांकां फक्त ही सत्ता भोगपाची असली लोकांच्या चड करून जे आमचे तरुण आसा यूथ यांचे जिवाशी खेळपाचे असले म्हणून हे सगळें घडलें। 13 चीफ मिनिस्टर 10 वर्सां भितर आयले आणि आमकां इतलेंच म्हणपाचें आसा बी टीम कोण कोणाची हे हाचे वेल्यान सिद्ध जाता। हे फुडले पिळगेक एक कितें तरी डायरेक्शन दिवपाक आम आदमी पार्टी हांगा आसा। मागीर ते आमकां बी टीम म्हणू किंवा सी टीम म्हणू आमी परवा करचे ना हे आमी गोंयचे जनतेक सांगूंक सोदता। तुमकां याद आसतली 2017च्या असेंब्ली इलेक्शनाच्या वेळार विजयान एका प्रचार सभेन म्हणलेले बीजेपी ही एक श्राप गोंयांक श्राप आणि जे ताका वोट घालतात तांकांय श्राप लागतलो। फुडें विजयान कितें केलें तो एक वेगळो इतिहास। पूण म्हाका तेन्ना अजाप दिसतलें की विजयान बीजेपीक श्राप कित्याक म्हणलो काय। पूण जेन्ना भितर आनीक खोलायेन अभ्यास केलो तेन्ना ताका म्हाका लक्षांत आयलें की विजयाच्या रक्तान पयलींचो काँग्रेस अजून आसा म्हणून। खरो म्हणून पळोवंक गेल्यार काँग्रेस हो गोंयांक लागलेलो एक श्राप आसा। 90 ते 94 जर पयशात ही गव्हर्मेंटाची डायरेक्ट डायरी ह्या डायरीन जो इतिहास दिता तातूंत पयशात जाल्यार 1 वर्स 19 दीस 8 महिने 2 वर्सां 11 महिने 6 दीस
6 दीस चीफ मिनिस्टर जाता हो गोंयचो इतिहास अख्ख्या जगार फामाद जाला. 8 म्हयने आनी परतें 98-99 एका वर्सान 4 म्हयने 2.5 म्हयने 4 म्हयने 5 म्हयने 11 म्हयने हांव तुजो पांय ओडटा, तूं म्हाजो पांय ओडटा, तूं म्हाजो पांय ओड, हांव तुजो हात ओडटा. आयज सांगता आमकां आमी बी टीम बीजेपीची म्हणून ताकद आसा जाल्यार हेका पयलीं आन्सर दियात. आनी आतां सुद्दां जर तुमची बाबा परते तुमी असेंब्लीन जे मेजॉरिटी करूंक सोदतात तो येतलो खंयचो बाबा चीफ मिनिस्टर तेंय बी जनतेक सांगात, तेंय बी तरणाट्या वोटरांक सांगात आनी कितलो तेंप तांकां अशें तुमी फटयतले तेंय बी सांगात.